देवाचें उतर ह्या नियाल मोळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेजू आपल्या शिसांक सांगता की जें कितें आतां लांबलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. हाच्या उपरांत जेजू तांकां सांगता की कुडीचो जीव काडटात तांकां तुमी भिवूं नाकात. तो तांकां याद दिता की देव तांकां राखता आनी सांबाळटा. जेजू 5 शेरकांचें उदाहरण दिता जे थोड्या रुपयांक विकतात. जेजूच्या काळार ती सादी वस्तू कश्यो विकती हाडूंक जाताली, पूण तो एक दुसरीच शिकवण आमकां दिता. तो आपल्याक आयकतल्यांक सांगता की देवाक तांतल्या एकल्याच शेरकाक विसरचो ना. दर एका शेरकाक मोल आसा. जेजू तांकां सांगता की देव सगळ्यांचो मोग करता आनी तांकां सांबाळटा. आयज जेजू आमकां दर एकल्याक सांगता की देवाचे नोदरेन आमकां सगळ्यांक मोल आसा आनी तो आमच्या सांगाता आसा. आमी जेजूच्या ह्या उतरांचेर भावार्थ आनी विस्वास दवरतात काय? मागुया. सोम्या जेजू, तुज्या पवित्र उतरा वरवीं आमचें जिवीत प्रकाशीत कर. जेन्ना आमी पातकांक बुडल्या आनी आमच्या काळजांनी तुजें सोत आनी मोग रिगोय. आमेन. म्हज्या बाराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.